नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार, आदले मुख्यमंत्री आणि तांकां अख्खे गोंय वळखता ते रविबाब नायक. स्वागत तुमचें. रविबाब, वेंचणूक जायत सावन तुमी 2 पत्रकार परिशदी घेतल्यो आणि खंय तरी काँग्रेसूच तुमचेर आक्रमक जावपाक लागल्या, काँग्रेसूच तुमचेर आरोप करपाक लागला. कितें चल्लां नेमकें? हांवें प्रेस कॉन्फरन्स अशें नव्हतें. हांव प्रेसाक मेळपा लागून, कारण जे प्रेसान जे आमचे गोंयच्या जावं प्रेस जावं मिडिया हेणी इम्पार्शियल जी भुमिका घेतली आनी आमकां बरो सपोर्ट दिलो, ह्या बद्दल तेंचे आभार मानपाक हांवें तांकां मेळपाचें हें दवरलें. प्रेस मिटींग दवरली अशी मेळपाची. एक फोंडे दवरली. फोंडेच्या लोकलांक तांकां मेळूं नाशिल्लें इलेक्शना दिसांनी. तांकां कित्याक हांव उरलो नॉर्थाक, म्हणजे त्या वेळार तेणी आमकां हांगा सावथाक तेणी फोंडेकारांनी बरें केलें. तांकां लागून तांकां एक मेळपाचें दवरलें. आनी आमकां जे आसा नॉर्थ गोवा जे म्हाका उमेदवारी, तेणें सगळे तरेची इम्पार्शियल म्हाका सपोर्ट दिलो आनी सगळ्यांनी बरे तरेन जे आसा कवरेज जे आसा दिली म्हाका सगळे कडेन. म्हण ताका लागून तांकां एक मेळपा दवरलें. अशें प्रेस अशें खास अशें हें नव्हतें. पण तातूंतल्यान जो वाद तयार जालो, तातूंतल्यान पयलो जो वाद तयार जालो तो हांव म्हणटा की प्रधानमंत्र्याचेर तुमी जे कांय गजाली म्हणिल्ल्यो ताका लागून अकस्मात तुमची प्रदेश काँग्रेस कमिटी बेजार जाल्या. पळय, आमी खरें आसा तें उलोवपी, आमी खरें आसा तें उलयलें. हांवें कितें जी UPA सरकारान आनी एज ए तेन्ना फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमचे जे प्रायम मिनिस्टर जे आशिल्ले UPAचे, जे काँग्रेसचे जे आमचे मनमोहन सिंग, हेणें जें बरें काम केलें आनी इतलेंच न्हू, जगाक सगळे कडेन मंदी आयिल्ली, जगाक रिसेशन आयिल्लें, ते वेळार जे आमच्या देशाक ते कांयच लागून दिलें ना. कारण इतले ताणें इकॉनॉमीक हें दवरलेलें आमची सगळी घट केली. आनी त्या शिवाय बरें जे आसा देशाक फुडें जे बरें जे आसा आमचे आयज तांणी स्किमी केल्यो. खरें म्हणल्यार पयलीं पळय दवरया, आमी आमच्या देशाक सदांच आमी हें करता की आमची लिटरसी कमी आसा, लिटरसी कमी आसा. म्हण त्या कारण लिटरसी 100% जावची अशें म्हणून तेजे विचार ते म्हाका ते एकदम आवडले. नो लिटरसी हांवें टिका करूं ना, टिका करूंकूच ना. हांवें सांगता कितें केलें म्हणजे ती लिटरसी तेणें ती 100% करपाक तेणें गांवांनी शाळा, गांवांनी तांकां गांवच्या लोकांक ते रस्ते विलेजींनी ते बसी हे सगळे तरेचे, आनी तें करून गोंयची आमच्या देशाचे 100% लिटरसी प्लस त्या गांवांनी विलेजींनी जे एग्रिकल्चर आसा, जे उत्पन्न जे शेती आसा आनी कितें बाकीचें तें उत्पन्न वाडटलें आनी आमचे देशाचे GDP जे आसा, ग्रॉस डोमेस्टीक प्रॉडक्ट जे आसा हें वाडटलें. म्हणजे ही तेजी तकली जी आसा एकदम बरी. म्हाका तरी तेगेलें आवडटलें सगळे तरी उलोवपी कमी न्हू. हांवें कितें सांगलें की ताका त्याचे बेनिफीट पार्टीन घेवपाचें आनी ताका इलेक्शन दिसांनी सगळे स्टेटीक विजीट करपाची, सगळे स्टेट. आनी एक दिसा एक कडेन खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स गेले आनी लास्ट कित्याक तो परतो रावनाशिल्लो म्हण तेणें ते सांगपा जातालें की आपणे देश असो आशिल्लो, जग आयकय जग अशें आशिल्लें, देशाक अशें आशिल्लें आनी आपण इतलें बरें केल्लें आसा ते प्रत्येक 30 स्टेटींनी. तुमी म्हणटात की फकत राहुल गांधीन कॅम्पेन केलें तें पुरून आशिल्लें ना. राहुल गांधी थंय मनमोहन सिंग जर कॅम्पेना भितर देविल्लो जाल्यार काँग्रेसीक चड फायदो जावपाचो अशें म्हणटा तुमी? ना पळय, हांव म्हणटा कितें, आमी UPA सरकारान ते प्रायम मिनिस्टरान पळय कितें केलां त्या लोकां मुखार देशा मुखार दवरपाचें. कित्याक आमी थोडे अपुरी पडले. हांव म्हणटा आमी पडले, आमी काँग्रेस वर्कर आमी अपुरी पडले. लोकां पर्यंत रूट लेवलाचे गॅस सबसिडी आनी कितें हे तुगेलें एज्युकेशनाचे RITचे आनी कसले सगळे तेची बरी जे आसा ते आमी. हे तुमगे जर अशें विचार आला तुमची पार्टी कित्याक तुमचे पिकार जाली तें हांव नकळो. म्हाका ना, हांव जे आसा ताका आयज पर्यंत हांव ताका मानता. गोंया सुद्दां ताणें आमकां तेन्ना ते आसले टॅक्स इन्कम टॅक्स हॉलिडेज दिल्ली आमकां. आमी मायनींग हांगसर ओर बी आमचे जे एक्सपोर्ट करता तांकां इन्कम टॅक्साक बेनिफीट दिल्ली आनी आमकां ते बेनिफीट जाल्लें. आनी तेजी तकली हांव पयलूच्यान तो एक बरो हे म्हणून हुशार म्हणून हांवें तो जर गेल्लो जाल्यार आनी इल्लें आमकां बरें पडपाचें. कारण मिडिया सगळी मोदी येतालो तर आमचो प्रायम मिनिस्टर गेल्लो तर सगळे स्टेटींनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आमकां बेनिफीट जातलें आशिल्लें. आमी आमची पळयता आमी काँग्रेसीक बेनिफीट जातलें तें. रविबाब, मागीर एक अशें कित्याक जालां की इलेक्शन जायत सावन तुमी आनी तुमची पार्टी हे एकामेकाक शिंगू कित्याक मारता? हांव तेच म्हाकाच कांय खबर, हांव कोणाचें उलयना. हांव तुमी पळयलें एक पर्यंत आयज पर्यंत खंयचे पार्टीचे बाबा हें केलां. हांव म्हणटा की म्हागेल्या पार्टीच्या लोकांनी सगळ्यांनी काम केलां
आमच्या आमदारांनी सगळ्यांनी काम केलां, आमचे प्रत्येक लिडर जे आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी VC कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्यांनी काम केलां. आनी जे काँग्रेसी केन्नाच 1 लाख म्हणजे 85,000 वयर वचून नाशिल्ले ते 1,31,000 जवळ जवळ म्हाका 1,31,652 मतां पडलीं. ही केन्ना पडूं नाशिल्ली. 85 वयर वचोंकूच ना, 80 वयर वचोंकूच ना काँग्रेस. म्हणजे ही इतली मतां जी आज म्हाका पडली कारण हे सगळे लोक वावरले. हांव सगळ्यां कडेन पावना. हांव जो लोकां कडेन पावपा जाय प्रत्येक वटेन पावना कित्याक हांव सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीनी सकाळी 6 भायर सरतालो तो रातचे 12-1 येवन न्हिदतालो. तुमच्या स्टेट प्रेसिडेंटान तुमचेर गंभीर आरोप केला की पक्षान जो वेंचणुके खातीर निधी धाडिल्लो तो तुमी कड्डिलो म्हणून. हो सिरियस आरोप तुमचो स्टेट प्रेसिडेंट करता. ते हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना. जे तेणें कितें उलयलां पळय ते मागीर तेजे विचार करता पार्टी फॉरमाचेर. पूण हांव तेजे बद्दल कांय उलयना. जे हांवें कितें काम केलां, म्हागेल्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां, म्हागेल्या आमदारांनी काम केलां, आमच्या पक्षान काम केलां, सगळ्यांनी काम केलां. सिरियस आरोप ना तो म्हणटा की तुमकां अमूक एक पयशे पार्टीन खर्च म्हणून दिल्ले ते तुमी खर्चच केलना. ते ताका लागना. जेन्ना पळय हें करपाक जाय ते तेणें हें अशें प्लॅटफॉर्माचेर उलोवपाचें नासता. कितें जाल्यार म्हाका डायरेक्ट विचारपाचें अशें धरया. तेजे पळय हांव तेजे कॉमेंट्स ना. हांव कांयच कॉमेंट्स करिना. जे कॉमेंट्स करपाचे डिफेंडूय करनात कित्याक म्हाका हांव उलयत ना आतां तेजेर. तेगेले पॉलिटिक्स कांयच उलयना. म्हणटा खरें म्हणपाचें आमी ना. कित्याक म्हणटले तुमी खरें तशें कारण तो सरळ तुमचेर डायरेक्ट आरोप करता. तूं डिफेंडच करपाक सोदना. तूं म्हणटा आपल्या कमेंटच करपाचें ना. कितें दिलो म्हणटा तो म्हणटा की तुमकां पक्षान निधी दिलो, अमूक एक निधी दिलो तो तुमी खर्चच केलो ना. हांव ते खर्चान कितें दिवपा जाय ते हिशोब कसो दिवपा ते कोणा दिवपा ते दितलो. कित्याक ते कितें आसता तेका कितें दिला तेचो खर्च आसता. ते चॅकान दिवपाचें आसता. ते सगळे चॅकान फारीक करपाचें आसता. तेजे हिशोब दिवचो पडटा इलेक्शन कमिशनाक. ते सगळे हिशोब दवरचो पडटा. ते बेश्टे कोणाक कांय करूंक गावना. कितें उलयलें म्हणून जायना. हिशोब दिवचो पडटा काय. हांगसर हिशोबाचें आसा सगळें. जे चॅकान येता चॅकान वचपाक जाय, तेजी बिलां दवरपाचें, तेजे वॉचर दवरपाक जाय आनी एवरी एका मोमेंटार तुगेले इलेक्शन कमिशन लोक चॅक करताले. पण हे तुमचो प्रदेशाध्यक्ष तुमचेर अविश्वास कित्याक दाखयता. ते हांव नका तेगेलें कितें जालां तें म्हाका कांय खबर ना. पूण हांव तेजे कॉमेंट्स करिना. कित्याक हांव जे म्हणटा कितें जे पळय कितें येयलां आनी ते कितें हिशोब जे आसा ते हिशोब सगळो तरेचो सारको वेवस्थीत इलेक्शन कमिशनाक फायल करतले आमी. आनी ते जाय जाल्यार तांकां जाल्यार मागीर आमी तांकां दिता. अविश्वासाचें वातावरण कित्याक ते काय म्हाका तेच खबर ना कित्याक म्हणून आतां हें सगळें तरेचें. आमी आतां पळयात सगळें नॉर्थ गोवा सगळें काम केलां. सगळें मदीं स्टेटमेंट सुद्दां येयलो की नॉर्थ गोवा एअरपोर्ट नाका म्हणून. हांवें कितें म्हणलां नॉर्थ गोवा एअरपोर्ट नाका म्हणून पासून स्टेटमेंट येयलो. हांवें कितें म्हणलां हांवें कांयच वगी रावलो. कारण नॉर्थ गोवा एअरपोर्ट नाका म्हणून हांवें म्हणलें की नॉर्थ गोवा एअरपोर्ट जो आसा तेचेर हांव विचार करतलो. लोकांक मेळटलो, वर्करां मेळटलो, सगळे तरेचे पेडणे मांद्रे तेवाचे नॉर्थ गोवा सगळे लोकांक विचारून ते मागीर डिसिजन घेतलो म्हणून. तुम्ही म्हणटात की त्या टायमार मोपाचेर स्टेटमेंट येवप हें चुकीचें आशिल्लें, स्ट्रॅटेजिकली चुकीचें आशिल्लें. कित्याक इलेक्शन पयलीं येवप म्हणजे चुकीचें आसा. तुमकां विश्वासान घेतलो ना. म्हाका कांयच खबर ना. आतां पूण आमी वगी रावले. तरी सुद्दां हांव वगी रावलो. आज तुम्ही कितें म्हणटात की तुमकां त्या स्टेटमेंटाक लागून चड मार बसलो. म्हाका खुबशे लुकसाण जावंक शकता. कित्याक त्या वाटेचे लोक जे आसा तांकां लोकांक एअरपोर्ट जाय आशिल्लो नॉर्थ गोवा. काही लोकांक नाका आशिल्लो. पूण तेचेर कितें आसा तें हांव बॅलन्सींग लोकांक विचारून करपाक सोदतालो. हांव ताका लागून लोकांक दोनी प्रेस कॉन्फरन्साक हांवें सांगलें. 2 प्रेस कॉन्फरन्स हांव मेळ्ळो. तेन्ना दोनी सांगलें की हांव जो आसा लोकांक विचारून पेडणेच्या जावं नॉर्थ गोंयचे लोक जे आसा तांकां विचारून हांव डिसिजन घेतलो. रवी बाब अशी परिस्थिती आयली की पक्षान तुम्ही जो सांगतात तोच विशय पक्षान मॅनिफेस्टो रिलीज केलो. उपरांत तुमची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी तेन्ना तुम्ही सरळ सांगलें की आपण मॅनिफेस्टो वाचलो ना म्हणून. करेक्ट. मागीर हाजो अर्थ तुम्ही स्वतंत्र काम करताले आनी पक्ष नांवाचे एक प्रकार स्वतंत्र काम करतालो. म्हाका जे आसा टायम मेळूना. हांव सकाळी मार जातालो तो सांजवेळो पावता रातचो पावतालो 12 बिरांक. आतां ते जे पक्षाचे मॅनिफेस्टो आशिल्लो जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी खंय हांव जे रुटार भोंवता सगळे कडेन ते म्हाका खंय धाडून दिवपा जातालो. पूण म्हाका पावना. म्हाका पावना. तुम्ही एक गजाल रवी बाब म्हाका मॅनिफेस्टोची कॉपी पावना. तुम्ही एक गजाल रवी बाब मान्य करतात की तुमचो आनी पक्ष हांचे मदीं कांयच ताळमेळ नाशिल्लो. पळय आयकय हांव जे आशिल्लो पक्षाचे कार्यकर्ते पळय जे गांवांनी आसात, लिडर आसात, प्रत्येक मतदारसंघात जे लोक आसा तांकां हांव मेळटालो वचून.
तांकां थंय वचून मेळ्ळें म्हणटकीर म्हाका तुका हांगसर हें टायम नाशिल्लो, तुका 20 कॉन्स्टिट्युन्सी. तर पक्ष आनी तुमचे मदीं कॉर्डिनेशन नाशिल्लें. पक्षाचें कितें आसा, पक्ष आपले तरेन काम करतालो. हांव म्हागेलें कित्याक एकदां उमेदवार जालो तो एकदां फिल्डार गेलो, तो पक्षा कडेन घेवन बसना रावना. आतां थंय सावथाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो हांगा पणजे येतालो ना. म्हणजे तशें तो ऑफिसान तुका येवपाक मेळना, तुका एकदां गेलो आनी टायम ना, दिसना. आतां खंयची कॅन्डिडेट आसा ते खंय काँग्रेस ऑफिसाक वयता आसता कितें दिसता पक्ष ज्या तरेन सध्या फंक्शन जाता, तुमी पक्षाचे इतले ज्येश्ठ फुडारी, कांय गजाली पटनात, प्रामाणीकपणान सांगात. तेका पळय हांव तें कितें आसा, हांव जेन्ना इलेक्शन लडलीं कितें वॉटेवर रिजल्ट जालो मान्य केलें, सगळे तरेचे मान्य आमी रिजल्ट मान्य केलो सगळे तरेचे, आनी हांव वगी आसा. म्हाका आनी कांयच ना. कित्याक हांव म्हाजे कडेन पद ना, कसलें पद ना म्हाजे कडेन. पक्षाच्यो ज्यो आतां कसलेंच पद सध्या म्हाजे कडेन पक्षाचें कसलेंच पद ना. बरोबर, सद्याक पक्ष ज्या रितीन चलता तुमी सातिस्वेत आसात काय ना? तेजे म्हागेले कॉमेंट्स ना सध्या तरी. म्हळ्यार तुमी नात. म्हागेले कॉमेंट्स जेन्ना रोहिबाब कमेंट ना म्हणटा तेन्ना रोहिबाबाक ताजेर उलोवपाचें नासता आनी ताका तें नेगेटिव्ह आसता म्हणून तो सांगपाक सोदना. इतलो तरी हांव तुका वळखता. तशें ना. पूण कितें आसा, म्हागेले कॉमेंट्स तेजे कांय ना. कशें कितें चलता ते हायकमांड पळयतले आनी ती कमिटी आसा तेंची लोकल कमिटी आहा ती पळयता. किंवा तुमी अशे मनीस जे ओपनली मनांतल्यान सगळी गजाली उलयतात. हय. जेन्ना तुमी नो कमेंट्स म्हणटात हाजर तुमकां अशी कांय गजाली उलोवपाची नात ज्यो घडये तुमच्या पक्षाच्या विरुद्ध आसतल्यो. ना कितें आसा, काही गोश्टी जे आसा उलोवपाचे आसता, काही एसेसमेंट कितें करपाचें आसता कितें तें पक्षान करपाचें आसा. आनी जे कार्यकर्ते पक्षाचे म्हणजे फुडारी आसा तेणी ओपनली कांय उलोवप नासता, कांय उलोवंक जायना. कितें आसा ते पक्षाच्या प्लॅटफॉर्माचेर पक्षाचे जे आसा हायकमांड आसता की पक्षाचे इतर लोक आसता पळय सेक्रेटली कांय तरी गोश्टी उलोवपाच्यो आसता. कट सगळे चवट्यार घालपाचें नासता. चवट्याचेर घालपाचें कितें आसता गोश्टी त्यो आमी उलोवप न्हू. आतां नवीन गजाली सुरू जाल्यात की तुमचेर पक्ष एक्शन घेवपाक शकता म्हणून. तें पळया मागीर तुमचें कितें म्हणणें, तुमी तुमची कित्याक म्हणून जेन्ना हांव म्हणटा की प्रायम मिनिस्टरान इतले बरें केलें ते लोकां मुखार सगळे इस्टेटीन दवरपाक जाय आशिल्लें आनी ताका लागून आमकां खुबशें लुकसाण जालें. हेतू कितें जालें म्हाका सांग. प्रायम मिनिस्टर बरें काम केलें ते लोकां मुखार इस्टेटीन हाडून दवरल्यार काँग्रेसी बेनिफीट जातलें आशिल्लें. हे बेनिफीट जातलें. तुमी अशें म्हणलां की प्रायम मिनिस्टरान जर चड डिसिसीव आशिल्लें, प्रायम मिनिस्टरान जर चड उलयिल्लें जाल्यार ताचो पक्षा फायदो जावप आयलो. तो कमी उलयलो, तो उलयनासतना रावलो म्हणून पक्षाक लुकसाण जालें. कमी उलयलो न्हू, तेणे वचून प्रत्येक स्टेटींनी वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन प्रेसाक सांगपाक जाय आशिल्लें की आपले कारकिर्दीक आपणे युपीए सरकार आसतना कितें केलें. पक्षाची चूक जाली ना पक्षाची चूक अशी हांव म्हणना. नी ना पूण कितें आसा कांय वेळार एक चुको घडटा ते अशें म्हणना. तेणें तर केल्लें आनी वचून घेतलेले आमकां खूब पक्षाक फायदो जातलें आसलें इतलें म्हणलां हांवें. दुसरो आरोप जो तुमच्याच पक्षांतले कांय करतात ते तुमी इलेक्शन लागीं पावता मेरेन तुमी बीजेपी बरोबर सेटिंग केलें. हें चुकीचें आहा. हें फाल्स. हें कितें कोणी एक विचार नासले मनशान उलोवप. हें कित्याक आमचें जें काम चल्लेलें सगळे तरेचें हांगा खंयचें सेटींग आनी कितें आसा खंयचे पेपर हाडले म्हणून जायना तें.